दिवचल मिनरल ब्लॉका खातीर येवपी वेदांता मायनिंग कंपनीन आमच्या मालमत्तेत बेकायदेशीरपणान अतिक्रमण करून मीन काढला अशी कागाळ बोड्डे कम्युनिदादीन दिवचल पुलिशेंत केल्या। कम्युनिदाद मंडळान ह्या कागाळीची प्रत दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकांय दिल्या। पर 42/0 हे मालमत्तेत कंपनीन अतिक्रमण करून मीन माल उखल्ला अशें बोड्डे कम्युनिदादीन केल्ले लेखी कागाळीत म्हणला। आमच्या मालमत्तेत अतिक्रमण करचे न्हय अशी कायदेशीर नोटीस एप्रिल महिन्यात कंपनीक दिल्ली, तरी लेगीत लोकसभा वेंचणुकेची संद साधून हे कृत्य केला अशें बोड्डे कम्युनिदादीचे म्हणणे आसा। मजगती बिरेस्तारा बोड्डे कम्युनिदाद आनी वेदांताच्या अधिकाऱ्यांक पुलिशेन चौकशे खातीर आपयल्ले। काल आम्ही बिचोली पुलिसांचेर एक कंप्लेन दिल्ली रिगार्डिंग इलिगल ट्रेसपास केला आमच्या कम्युनिदादच्या प्रॉपर्टीन सेजा वेदांतान मायन। आम्ही तांकां ऑलरेडी एक 29 एप्रिलाक एक लीगल नोटीस धाडलेली की आमच्या प्रॉपर्टीन ट्रेसपास करूं नाका म्हणून, अनलेस एंड अंटील आमचो जो एग्रीमेंट जायना, लीज एग्रीमेंट जायना तो पर्यंत तुमी ट्रेसपास करूं नाका आनी आमची प्रॉपर्टीन तुमी सो ओर व्हरों नाका म्हणून। आमी सदांच मायनींग सपोर्ट केला, मायनींग जावचें अशें आमकां दिसता, बट आमकां आयज खंय तरी ग्रांटेड धरला ह्या मायनींग कंपनीन वेदांतान आमकां आयज ग्रांटेड धरला। आमचे जे डिमांड आसा ते डिमांड आयज खंय तरी ते एड्रेस करिना, आमकां ते रिजेक्ट करता, आमकां सपोर्ट करिना आनी चोरून आमची मायन व्हरता। 14 एप्रिलाक फाटल्या म्हण तेंच्यांनी थंय येयले, तेंची मशिनरी घेवन येयले आनी मायन ओर व्हरपाक लागले। तेन्ना आमी तांकां आडयले आनी ते गेले। काल जेन्ना इलेक्शन जालें 7 तारीख आनी 8 तारीख तेन्ना ते 7 तारखेक आनी येयले, परत तेंच्यांनी आमचो ओर व्हरपाक स्टार्ट केलो आनी आमच्या प्रॉपर्टीन हायेस्ट ग्रेड ओर आसा 63 ओर आसा, तो ओर तेंच्यांनी परत काल तेंच्यांनी स्टार्ट केलो व्हरपाक। सो काल आमी तांकां परत सांगलें की व्हरों नाका, ते थंयसून पळोवन गेले आनी काल आमी समतीत एक कंप्लेन केली, डेप्युटी कलेक्टराकूय दिला। फाल्यां आमी हायर ऑथॉरिटी जे आसा तांकां आमी कंप्लेन दितले। आयज आमकां आयज PN आपयलेले म्हणून आयज वेदांत आनी ते आमी डिस्कशनाक गेल्लेले। सो आमचो एकूच डिमांड आसा की आमी जे डिमांड घातला, आमकां जी रेट जाय, सरफेस रेट जाय, रॉयल्टी जाय, ती आमची तुमी दिवचे, आमच्या वांगडा एग्रीमेंट करचो, लिगली कितें आहा तें करचें। वेदांता कंपनीन जर परत अतिक्रमण केलें जाल्यार त्या वेळार निर्माण जावपी परिस्थितीक आमी जबाबदार नासतले अशी शिटकावणी धनंजय पोळ हांणी दिल्या। तुमच्या मिडिया मार्फत आमी सांगूंक सोदता की जर ते फाल्यां येयले किंवा आतां परत आमच्या प्रॉपर्टीन घुसले, आमी 250 गांवकार आहा, आमी सगळ्या गांवकारांक विथ फॅमिली आमी आमच्या गांवकारांक घेवन येतले आनी थंय लॉ एंड ऑर्डर जर कितें इशू जालो जाल्यार आमी ताका रिस्पॉन्सिबल ना। आमचो जो पर्यंत तेंच्या बरोबर एग्रीमेंट जायना तो पर्यंत तेंच्यांनी आमच्या प्रॉपर्टीन येवचें न्हू, ह्यो आमचो। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।